पाऊस पडला चिखल झाला नदीला आला पूर कुंडलिकाचे देऊळ बुडाले भक्त पळाले दूर विठ्ठला विठ्ठला जय हरी विठ्ठला श्री सरस्वती हायस्कूल जुवे याच्यातर्फे आषाढी एकादशीचो उत्सव जो आसा तो खूप मोठ्या दबाज्यान हांगसर मनोवपाक सगळे माझे विद्यार्थी शिक्षक पालक हे सगळे तशेंच गांवचे लोक जे आसा हे उपस्थित जाल्ले आसा हांगसर हे विठ्ठल देवस्थान जे आसा ह्या विठ्ठल देवस्थानात ही सगळी सोय बऱ्यापैकी केल्ली आसा ज्याच्या माध्यमांसून शाळा आणि समाज जो आसा हो समाज एकत्रित येऊन कशा प्रकारे एखादो उत्सव साजरो करपाक शकता आमी अशा प्रकारचे उत्कृष्ट उदाहरण अशें म्हाका दिसता ह्या आषाढी एकादशीच्या निमतान सगळे आमचे भुरगे विठ्ठल रखुमाईचो वेश तेंच्यांनी धारण केल्लो आसा वेश धारण केल्यानंतर साहजिकूच ह्या सगळ्या संतांची जी प्रतिमा आसा ती अंतर्मनाचेर ह्या सगळ्या आमच्या भुरग्यांचेर जो ताचो परिणाम जातलो आनी साहजिकूच नकारात्मक भूमिका जी आपल्या जिवनान एखादो व्यक्ती करता कालांतरान अशें जातलें की ती भूमिका ह्या सगळ्या हितूनसून जे संस्कार आसा हे सगळे संस्कार आमच्या भुरग्यांचेर नकळतपणे जाल्या कारणान ज्या वेळार ते व्हडले जातले व्हडले जाल्या नंतर चुकीच्यो जे कितें कार्य एखाद्या मनशाच्या हातीन घडटा तेज्या पासून परावृत्त जातले हितून मातसो दुबाव ना सो अशे अनेक फायदे जे आसा हे नकळतपणे अशा उपक्रमांसून जातात आणि हे उपक्रम जे आसा हे खरे आसता मनुष्यत्वाचे व्हॅल्यूज जे आसा हे विद्यार्थ्यांच्या मदीं रोवपाक